गुण शिवा गावकर काकोडा 1 बिचलिंग गोवा. हांवें डेकोरेशन केला इको फ्रेंडली. फक्त कट्टी यूज केला आणि सोर्ना आणि सुपाराची सोल्ला यूज केला. पयलीं हांवें बांबू यूज केले, स्ट्रक्चर केलो पयलीं. मागीर हांवें पुट्टी यूज केले. मागीर कट्ट्यो टच केल्यो. पुट्टी यूज करतना हांवें फॅब्रिक स्टीक यूज केले आणि फॅब्रिकॉल यूज केले. आयडिया म्हाका पप्पान दिली आमच्या आणि आईन दिली आणि भावान दिली आयडिया. सगळ्या मेळून आमी केली. हे करपाक म्हाका एक दीस लागले. हांवें हे कट्ट्यो जातले 200-300 यूज केले हांवें आणि म्हाका एक फ्रेंड्सांनी हेल्प केली आणि वाड्यावयल्यान हेल्प केली घरांतल्यांनी दिवपाक. कट्ट्यो बरी टच करतना म्हाका पॉलिश करचे पडले आणि फुडें मागीर हांवें टच केल्यो त्यो. पयलीं ते बारीक बारीक पीस करचे पडले, ते पॉलिश करचे पडले आणि टच करचे पडले. हांवें गवत यूज केला आणि सूम यूज केला आणि हो लाकडाचो पिठो आणि हो सोर्णाचो कातो, कट्ट्यो नाल्लाच्यो आणि सुपारेची सोल्ला यूज केल्या. म्हाजो हेतूच हो डेकोरेशन करपाचो. पण नाल्ला पासून हांवें केला. फूल हांवें नाल्लाचे हे केला डेकोरेशन आनी खूब विकूंक जाता हे नाल्लाचे. सोरान म्हूण, कट्ट्यो म्हूण, कातो म्हूण, हेच्या नाल्ला पासून हांवें इको फ्रेंडली डेकोरेशन केला. एक कातली तयार जाता, परत सोरान तयार जाता, सूम तयार जाता नाल्ला पासून, वेगवेगळ्या गोष्टी तयार जातात नाल्ला पासून. हांवें सगळे यूज केला हांवें डेकोरेशन. बागा जो पण हे माझे एक मोलाचे हेतू हा.